मये वांगिणी पंचायतीच्या ग्रामसभेत सिकेरीच्या गोशाळेचो प्रश्न परत तापलो. गोशाळेक लागून प्रदूषण जाता असो दावो ह्या वेळार ग्रामस्थांनी केल्लो. जर प्रदूषण जाता ते दाखोवन दिलें तर आपूण गोशाळा बंद करता अशें गोशाळेचे संचालक कमलाकांत तारीन स्पश्ट केलें. तशेंच जांकां सनद दिल्या तांची नांवां 1/14च्या उतार्यांत घालची अशी मागणी आदलो सरपंच सुभाष किनयेकार हांणी ग्रामसभेत केली. ते भायर साबार विशयांचेरूय ह्या ग्रामसभेत चर्चा जाली. इतलो पावस पडला एक बांय भरल्या फूल म्हणून म्हाका पयसून बांयचो तळ दिसता इतलें पाणी जें आहा तें म्हाजेर खूब आसा. म्हाका समाधान जालें कारण हांवें जें कितें हें केलां प्रिकॉशन घेवपाक सुरू केलां तेजें उत्तर मेळटा. रुपेश शेख हे पंच आहा पळय तेंचे आन्सर तेंच्यांनी म्हाका आफोवन येयलो ते दाखयलें सगळें. हांवें तेंकां एक शब्द दिलो म्हणून हांव हें करता आनी फुडें जर कितें जाल्यार हांव शाळा बंद करता. आनी आजुनूय सांगता जर कोणाक जर त्रास जाता आनी शेणामुळे आनी उतरामुळे जर पाणी पॉल्यूट जाता जाल्यार आजुनूय सांगता हांव शाळा बंद करता. आनी तेजेर व्हडलो विशय तुमकां करपाची गरज. मया पंचायतीचो एक रहिवासी आयज आमची ग्रामसभा आसा आनी हांवें म्हजें जें म्हाका दिसता की पंचायत आमची मया पंचायत बरे भशेन एडमिनिस्ट्रेशन चलचें म्हणून थोडी ज्यो ती चुकता थंयसर तांकां पॉयंट आवट केलें जेणे करून खूब चुकी गेल्या. इनकम्प्लीट पंचायतीचें इनॉग्रेशन तेंच्यांनी केलें पयल्यान पयली तें तेंच्यांनी चुकीचें केलें पूण तेजेर तांकां शिकोवंक मेळटा. दुसरो विशय म्हणजे आमच्या जे हितून एक गोशाळेचो विशय येयलो. गोशाळे बद्दल जे आमकां थंयसर फाटले ग्रामसभेक आमकां एक हें मेळ्ळें की 14,000 सुद्दां गोरवां हांगा घेवंक मेळटा म्हणून आपल्याक कॅपिंग आहा पूण आमी तेजेर बाकीच्या ग्रामस्थांनी उलयलें की 14,000 ना फक्त मयाच्यो ज्यो गोरवां आसा तांकां तेंच्यांनी हँडल करचें. बाकीच्यो ज्या गांवांच्यो जी गोरवां येता तांकां थंयसर तांच्यांनी हें करचें कित्याक जेणे करून हांगा प्रदूशण जावचें न्हू. हेल्थाचो कॅर घेवचो आनी ह्या माध्यमांतसून आमचे थोडे माजी सरपंच आसले जे ग्रामस्थ आसले तेंच्यांनी एक रिजोल्युशन एडॉप्ट केलें की फाल्यां जर कितें जर ह्या हेका जर कितें जर वायट जर घडलें हेल्थाचेर बीन येयलें जाल्यार पंचायत मंडळ आनी हेल्थ डिपार्टमेंट हे ताका दोशी आसतले आनी तेंच्यांनी ती सगळी जी रिस्पॉन्सिबिलिटी आहा ती तेंच्यांनी घेवची. सीमा आरुंदेकर मये पंचायतीची सरपंच. आज आमची ग्रामसभा आसली आनी ह्या ग्रामसभेत जायते खुबशे विशय आसले लोकांचे. ते विशयांचेर आमी भरपूरशे असे हे आसले तेजेवर आनी भरपूरशे हे दिले. तेंची प्रत्येक प्रश्नाची जागो दिल्ली आसात आनी आयची ग्रामसभा खूब बरी जाली. मेन जो आसा सनद आमकां जी बी हेचेर दिल्ली आसा तेन्ना ते सनतीचेर आमी एक रिजोल्युशन घातलां की जो सनद दिल्या त्या सनदीचेर आमकां ती सनद दिल्या ते 1 and 14 आमचें नांव येवचें कित्याक जेणे करून मयान जी घरां आसा तांकां संरक्षण तशें कांय ना. 2014चो कायदो जावं आनी कितें केला तसो ना. आमकां तरी दिसता की हो खंयच्या तरी इलेक्शनाच्या हेच्या पुरती कित्याक पयलींच्यान जाल्यार 25 वर्सां ह्या हेका झगडटा आनी लास्ट झगडोन आमकां मेळ्ळो हो 2014चो एबॉल्युशन एक्ट. त्या खातीर ह्या सनतीचे आहा जे A क्लासान येवंक जाय ते आमचे B क्लासान येयला तेन्ना सरकारान हो A क्लासान घेवन जावं आनी कितें करून आमकां त्या 1 and 14 नांव आमकां मेळोंक जाय. गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर तुकाराम सावंत.